घेऊया गीताचं सॉन्ग A2 पेज नंबर 1 A2. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या स्मेज क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज पास्काचो दुसरो आयतार आनी ह्या आयतारा पवित्र सभा देवीत काकलुतीचो आयतार समोर ओंपता. जेजूच्या शिसा पोरी थोडे पावटी काळजान भिरांत, मनान दुबाव आनी दुखवलोले संपोवन घेवन आमी जियेता. पूण पुनोत जिवन जाल्लो जेजू आमच्या जोण एकल्याच्या काळजाच्या कुडान भितर सरून शांती तुमकां म्हणटा. ह्या आमच्या सोम्याचेर आमी आमचो भावात तीर गोड करूंक आनी ताचे काकलुतीची हात्यारां आनी समेस्तांक जावंक आजच्या सेवा धर्माचो विशय पुनोत जिवन जेजूचे भावात नवसरून जिव्या बरवशान जिवुया आमकां उलो दिता. बरवशाची, बोगोसणेची आनी पुनोत जिवन जिविताची गोवाय जावंक ह्या मिसाचे भेटेन बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी हे मिसाचो आमकां फातो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया, सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो घेवन सदांच कुवार मरे सगळ्या देवतांनी भोगतात. तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria,
रातुया सासनाचे काकूचे देवा वर्सां वरोस पास्काचे परबे सुमयार तुवें आपणायले परजेचो बाळ तूं जिव करताय तुवें दिल्ली कृपा वाडय अशें खंयचे उजवाडाचे जरीत आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगता आमची सोडून जाल्या तें सगळें खरेपणी समजूंक पावूं आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्तांव उदेशी तो तुज्या सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. दोन दिसांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जेजूच्या शिसाच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं तीं दोन दुतांची शिकवण घेवंक भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांत वांटो घेवंक कदींच चुकोनासलीं. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कळ विजमितां आनी खुणां घोडटालीं. भावार्थी सगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगलें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे खुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाखाणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पर तांची संख्या चडयतालो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेन नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेन नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासाक तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीत मेन नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तोल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेन नासलोलो. म्हाका लोकून उडयलोलो शेवटून मारलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयला देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तोंबुनी संतोसाच्या आनी जैताचे उलास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कोर्तुबां. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेन नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेन नासलोलो.
बागेवन पावलून पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. बागेवन पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवाक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. आमची ताणें व्हड काकूट केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनव जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपली भुरगीं केली. असो आमकां जिवो बरवंचो दिलो आनी एका दायजाची बासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावन नजो तसलें, सारकें निश्कळंक, कदींच भावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तयार केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या भावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरतली. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रय भोगचे पडले जाल्यारूय हातूंत तुमी स्वतोसान मुरगोडटल्यात. हे पोरी, जशें विनाशी भांगार कोसाक लावन तपासतात तशें तुमच्या भावार्थाचें अदीक उंच मोल गमून येतलें. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणणी, ओडवीक आनी मान मेळटली. तुमी ताका पळोवंक ना, तरी तुमी ताजो मोग कोत्तात. आजून ताका पळय नासतना ताजेर विस्वास दवरतात देखून उतरां व्हरत्या आनी मोहिमेन भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगोडटात आनी तुमच्या भावार्थांतल्यान उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर. उद्गार. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जन जाला ते सांजे मुणगे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सीस जमलेले आसले तुमचीं दारां जुद्यांच्या भिरांतीन बंद करून दवरलीं. जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुमयाक पळोवन सीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून ताका म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं ताका बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना आसात तीं ताका बक्षशिनात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळलो मुंडात म्हणलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या दिसांनी ताका म्हणलें, आमी सुमयाक पळयला. पूण ताणें ताका म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय
आनी किळ्याचे सुवातेर म्हजीं बोटां घाले बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमान च्याक ना. 8 दिसां उपरांत सिसनोव्यान घरांत आसले. तांचे बराबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हजें सुमया आनी म्हजें देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. आनीक जायते कोणा जेजून सिसां उजीर केल्यो त्यो पुस्तकां बरोवंक दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशेक देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून तांचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत हे वस्तू बरोवन दवरल्यात. सुमयाचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबडींदो, जेन्ना क्रिस्तांवपण सुरू जालें तेन्ना रोमा शारांत जे प्रेजिडेंट आसले, एम्पेरर आसले, ते सगळे ताका दुमाळो दिताले. कोणाक नमस्कार करचो? इम्पेरादोराक नमस्कार करचो, ते भायर दुसरो देव ना. हे पयले क्रिस्तान भोगलें भयणान बांदू. 1 शेकडो, 2रो शेकडो, 3रो शेकडो पासून भोगलें. 3रे शेकड्यान 315 कॉन्स्टांतीन इम्पेरादोर आयलो आनी ताची आवय हेलेन. तिका रातचो जेजूचो कालवार दोंगर दिश्टी पडटा हेलेना, आनी थंय 3 खुरीस दिश्टी पडटात. मोदें जेजूचो आनी दुसऱ्या वाटेन 2 चोरांक मारले तो. आनीक हो खुरीस दिश्टी पडटोच तेची बहुत लोभ जाता. आख्खे रातभर म्हणल्या भाशेन हें सोंपोन पडटोच ती एका म्हणल्या भाशेन कन्फ्युजन, नॉट कन्फ्युजन, समथींग स्ट्रगल भितरल्यान तिका शांती आसना. कित्याक शांती आसना? दुमाळो दिताले क्रिस्तांव, ते जाग्यार घालात अशें म्हणून देव तिका कळयता. आनी देव तिका कळयतोच भयणान बांदूत येवन आपणाचे पुताक सांगता. आपणाच्या पुताक सांगता, अरे तें नाका आमकां, हांवें राती जायतें भोगलां, हांवें जायतें राती भोगलां, तें नाका, देवान म्हाका कळयलां, हें तुमी करिनाकात. क्रिस्तांवांक दुमाळो दिनाकात. आनी 315 वर्साकतान जेन्ना कॉन्स्टांतीन इम्पेरादोर जालो ताणें हें बंद केलें. क्रिस्तांवांक फ्रिडम दिलो आनी आपणाची पालास काडून पाप साहेबाक दिली. लुथेरान बाजिलिका म्हणटा ताका आमी. लुथेर एका अस्तोरेक तो जल्मतलो. ही अस्तोरी देवचाराचे मुखामोड मोस्तोतली. रोखडें साहेब मायचें चिंता सोडवण करपाचें भयणान बांद म्हणटूच भायर घातली कोरी पूण काकूच दाखयली. उपरांत जेन्ना इज्रायल परजा 450 वर्सां इजिप्तांत आसली आनीक फारावन आगोट वावर इज्रायल पोरजेक दिलो. आगोट वावर आनी सोंपो वावर आपणाचे पोरजेक दिलो. आनी परजा रोडटाली. इज्रायल परजा रोडटाली तेन्ना देव मोइजेसाक सांगता. उज्याच्या रुपान देव मोइजेसाक दिश्टी पडटा आनी सांगता तिका सोडय, हांव तुका फुडारी कोत्ता तिका सोडोवपाक. आनी तिका सोडयता.
पांय भिजय नासतना आलतोडी सान पोलतोडी वेता तांबड्या दोऱ्यांतल्यान. पूण थंयसर पातोच हो लोक विणांत बांदून देवाचेर गुणगुणटा, मोइजेसाचेर गुणगुणटा. कित्याक काडले आमकां होण नासले, इजिप्तान पुरपाक होण नासले. पूण तरी आसतना देव तांकां मान उणें करिना, माना उडयता वयतान आनी तोडपांतलें उदक दिता तांकां, कांयच उणें करिना विणांत बांद. हे भाशेन देव काकूत दाखयता, पोरजेक सांडिना, निती दाखयता पूण काकुती दाखयता. जेन्ना जेजू आयलो आनी जेजू आयलो तेन्ना विणांत बांदू काकूत परगोटूंक लागलो आनी काकूत परगोडली ताणें. लुकासाचें शुभ वर्तमान आमकां 3 वपारी दिश्टी पडटात. पयली जावन आसा हो पूत प्रॉडिगल सन. हो बापूयचो दोग जावन पूत आहले, ताचो दादलो पूत म्हजी गिरेस्तकायेचो वांटो म्हाका दी. दिवंक जायनासलो, पांय मोडच्या आदीं दिवंक जायनासलो, पूण बापूय दिता, घे वच. घे तूं गेलो वेता आनी मस्तें जिवीत जियेता आनी ओगडायता सगळी गिरेस्तकाय. पूण होच बाप पळयता केन्ना म्हजो पूत पोतून येतलो, पळयता आनी येता तो पळयता. थंय पासून रावन आपूण फुडें वेता आनी ताका वेंग मारता. काकूत विणांत बांद. जेन्ना जेजू म्हणटा एका मनशाक 100 शेळयो आहल्यो, तांतली एक सांडटा. न्हय न्हय थंयसरूच सोडटा आनी एक सांडल्या तिका सोदूंक वेता. सोदता सोदता मेळटा आनी मेळटा आनी ती खांदार घालता आनी खुशालकायेन हाडटा. सांडलेल्यो शेळी आमी पातकी, जे पातो कोत्ता ते सांडलेले जातात. तरी आसतना पोतून आयल मेळ्ळो म्हणटूच ताका वायट करिना, खांदार घालता. येवपार आमकां सांगता. तिसरे वेपार विणांत बांद लॉस्ट कॉयन, एका बायलेचे पयसो सांडटा. सोदता ती, दिवो घेवन सोदता आनी सोदतूच हो कॉयन तिजो मेळटा. शेजाऱ्यांक आपयता, म्हजो सांडलेलो नाणो मेळ्ळो, खुशाल जावया आमी, नाणो मेळ्ळो. हे भाशेन काकूत दाखयता जेजू. जेन्ना जेजू आहलो तेन्ना एका दिसाक पोडदुवारे उस्तोरेक घेवन येतात. विणांत बांद पोडदुवारे उस्तोरेक घेवन येतात आनी सांगतात जेजूक, ही आमकां पोडदुवारांत सांपडल्या आनी मोइजेसाच्या कायद्या प्रमाणे तिका फातरावंक जाय. तूं कितें म्हणटाय? जेजू उडो घालून बरयता, सकला जमणी बरयता. ते विचारीत रावतात, तूं कितें म्हणटाय? आनी जेजू म्हणटा, कोणाक पातोंक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारचो. एकान एक स्वाद सोडून वेता. सगळ्यांक पातोंक घातलें, हे पयलें पातोंक, सगळ्यांक पातोंक घाल. पूण जेजू खबर आसली कोणाक पातोंक आहा तें. सगळे वेतात, उत्ता जेजू आनी ती बायल. आनी जेजू म्हणटा, बाये कोणें तुजें फातर मारूंक ना न्हू? ना सायबा, हांवूय मारिना, पोतून वच, पूण पातोंक करिनाका. काकुतीच्यो वस्तू दिश्टी पडटा आमकां विणांत बांद. जेन्ना जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना जे कुर्सार मारताले ते शिराप घालताले. शिराप आवय बापाय वडिलांक जाणे आपणाक कुर्सार मारला शिराप घालताले आनी जेजूचें तेंच रावताले. पूण जेजूचें दुसरी उतरां बायस, सायबा ताका बोगूस, ते नकोत, कितें कोत्तात तें नकोत. काकूत दिश्टी पडटा विणांत बांद. आनी जेन्ना तेजे बरो दोग जावन चोरांक कुर्सार मारले आनी कुर्सार मारले तेन्ना एकलो चोर फकाणां कोत्तालो ताजी, तुवें इतले जावं सोडयल्यात, आमकां तुका सोडय. पूण दुसरो चोर म्हणटा, आरे ताणें कांयच चूक करूंक ना, कांयच चूक करूंक ना, आमी केदे केदे व्हडल्यो चूक केल्या, तें आमकां फावो, कुर्साचें मरण आमकां फावो.
आनी तेन्ना म्हणटा जेजूक तो चोर म्हणटा, जेजू तूं स्वर्गार वयतोच म्हजो उगडास कर. आनी तेन्ना जेजू ताका उतर दिता, आयज तूं म्हजे बरी स्वर्गा राज्यांत आसतलो, काकुत्याची. तर भयणान बांदू, आयज जावन आसा काकुतीचो आयतार. सिस्टर फावस्तिना, एक सिस्टर पोलंडाची, आनी पाप सायज जॉन पावलो आमचो पोलंडाचो. सिस्टर फावस्तिना 13 वर्सां कोवेंतान जियेली. आनीक हे 13 वर्सां भयणान बांदू सादें जिवीत ती जियेली. पूण जेजू तिका दिश्टी पडटालो. कसो दिश्टी पडटालो? डिवायन मर्सी. हें पिक्चर सारकें, हे पिक्चरान तिका दिश्टी पडटालो. आनीक दिश्टी पडटालो. आनी 1938 वर्सा ती मेली. पूण शी जॉयन कोयंत आसता, जॉयन द सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी, सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी कॉन्वेंट, पोलंडा सिस्टर ऑफ आवर लेडी कॉन्वेंट. थंयसर ती जॉयन जाली. आनी तेन्ना जेजू तिका दिश्टी पडटालो. आनी हे पिक्चरान दिश्टी पडटालो. एक हात वयर आशिर्वाद घालपाक आनी एक हात ओड्ड्याशी 2 कलरांची रेस दिश्टी पडटाले. तांबडो आनी पेल वायट. तांबडो सोडवण केली देवान आमची. आनी 2 जाण आसा आमकां प्रमाणीक केली, जस्टिफायड, प्रमाणीक केली भयणान बांद. हें दिश्टी पडलें. आनी हें देवसां वाडलें भयणान बांदू. हें देवसां वाडूंक लागलें. तेन्ना तिची डायरी उगडली. सिस्टर फावस्तिना डायरी उगडली. आनी डायरी उगडली तेन्ना 3 वस्तू तिका जेजून सांगलेल्यो त्यो बरयल्ल्यो आहल्यो. ओतम्या पासत माग. जायते ओतमे फेरनान वेतात. त्याची काकूत व्हडली. आमी ताचो फायदो काडिना, वेस्ट गेलो. आमचे लागीं उदक आहा जायतें, पूण तें उदक आमी उजार करिना, वेस्ट गेलें. आमच्या लागीं जायतें जेवण बोल्लेलें आहा, तें आमी उजार करिना, वेस्ट गेलें. हेच भाशेन देवाची काकूत आमी उजार करिना, वेस्ट गेली. म्हणटूच पातक्यां पासत माग. पयलें मागलें ताजे लागीं. दुसरें पोरगोट कोर जेजू काकूत सार. आनी तिसरें हें देवसांव डिवायन मर्सी डेवोशन चालू करात. डिवायन मर्सी हें फेस्तायज कोत्ता तें हें कोच्चें म्हणून तिका सांगलें. हें कोच्चें म्हणून तिका 3 वस्तू सांगल्यो. हें फेस्तायज कोच्चें म्हणून तिका सांगलें. तर भयणान बांदू, देवाची काकूत व्हडली. पूण देवाची काकुतीक आमी फायदो काडूंक जाय. काकुतीचो फायदो काडूंक जाय. आमी खबर केल्या नामान, सिरियेचो नामान कोडकार, कोड जाल्लें ताका. आनी तांच्या घरांत एक चेडूं काम कोत्तालें, इज्रायली चेडूं काम कोत्तालें. जेन्ना हें तिका पळयलो, नामानाक पळयलो तेणें कोड फुटलां तें, हे चेडवान ताका सांगलें, आमच्या गांवांत एक प्रवादी आहा इज्रायलान, ताजेशी गेल्यार तो ताका बरो कोत्तलो. आनी नामान आपणाच्या वडिलाक सांगता, राजाक सांगता, आसिरियाच्या राजाक सांगता. राजा ताका चीट दिता. आनी शेवटी एलिजेव प्रवादी आशिल्लो तो पावता. एलिजेव प्रवादी भितर बसून आसता. आनी ताका ताजो चाकर सांगूंक येता, हांगासर नामान येयल्लो आहा. आनी एलिजेव म्हणटा ताका सांग, 7 पावटी जॉर्दान नदींत वचोन आंग धू. 7 पावटी. नामानाक राग येता. हांव रावतालो, तो भायर येतलो, हांव रावतालो, तो म्हजे हात धरतलो,
हांव रावतालो तूं म्हजें रोजार कोत्तलो अशें म्हूण रावतालो. असल्यो नदी आमच्या गांवांत ना, दामासकाक ना. कितल्यो नदी आहात बऱ्यो. आनी ते चाकर ताजे बरोबर आयिल्ले, ताका समजायता. ताणें आगोट कांयच मागूंक ना तुजे लागीं. आगोट कितें मागलें कितें कोत्ता आहलो तूं? सोंपें वचोन उदक न्हांवपाचें. आनी ताका समजायतात आनी तो जॉर्दान नदींत 7 फावटी वचोन उदक न्हांवता. आनी ताचें आंग धाकट्या भुरग्या भाशेन जाता, ताची कात धाकट्या भुरग्या भाशेन जाता. पळय केदें अजाप देवाचें बेडांत बांद. 7 फावटी. तर देवान आमकां हो खुमसाराचो संस्कार दवरला. आमी हे 7 साक्रामेंत ताचे वांटे कोत्ता. आमी 3 वांटे कोत्ता. पयले 3 म्हणटा आमी बावतिजम, क्रिस्म कमुन्या. कितें म्हणटा आमी? कसले साक्रामेंत म्हणटा आमी? प्रोवेस. साक्रामेंट्स ऑफ क्रिस्टियन इनिशिएशन. प्रोवेस आमच्या क्रिस्तांवपण सुरू जाता हे 3 साक्रामेंतान. उपरांत कुमसाराचो आनी पिडेस्तांची मागणी, ताका कितें म्हणटा आमी? कसले साक्रामेंत? कसले साक्रामेंत म्हणटा आमी? साक्रामेंट ऑफ हिलींग, पेकोवणेचे संस्कार. जेजून बरें चिंतलें आमचें भयणान बांदो, बरें चिंतलें आमचें. आमी दुयेंत पडटले कुमसार जा. रेगुलार कुमसार जा. पेकोवणेचे भयणान बांदो. आनी निमणें 2 कितें म्हणटा आमी? मिशन, ऑर्डिनेशन आनी काजारी. मिशन देवान धाडल्यात पाद्रीक काम करपाक आनी काजाऱ्यांक एक काम करपाक. तर देवान आमकां हो संस्कार दवरला. साक्रामेंट फिलींग, पेकोवणी दिता. जो मनीस कुमसाराक वेता ताका पेकोवणी दिता. हांवें बायन आसतना एक नायट विजील केली. 1996-2003 हांव बायन आहलो. एक नायट विजील केली हांवें. आनी नायट विजील केली तेन्ना एक इन्स्पेक्टर आहलो थंयसर. सो आपणाचो टेस्टिमोनी दिवंक आयलो. हो टेस्टिमोनी दिलो तेणें. कितें म्हूण दिलो? म्हजी बायल बरी नासली, चड बरी नासली. आनी कोणें सांगलें आमकां, आरे केरळा वसात, बरी जातली. केरळा वसात, बरी जातली. आमी दोगांय काडून केरळा गेलीं. आनी तेन्ना थंयसर जे पाद्री आहले तांचेशी गेले आमी सांगपाक, म्हजी बायल बरी ना. पयलें क्वेश्चन विचारलें आपणा लागीं, कितलो तेंप जालो तो कुमसार जाल्या? हो इन्स्पेक्टर म्हणटा. आपणा लागीं विचारलें, कितलो तेंप जालो कुमसार जाल्या? हांवें सांगलें 11 वर्सां. 11 वर्सां जालीं. तें दुयेंस, तुजें कुमसार जावंक ना तें दुयेंस हें. चल कुमसार कर तुजें. वोसान तुजें कुमसार कर आनी यो म्हजेशी पोतून. वोसोन कुमसार कोत्ता आनी येता भयणान बांदो. तितली म्हणसर ताची बायल बरी जायत वेता. ताची बायल बरी जायत वेता. तर जेजू आयज सांगता, काकूट शूड नॉट गो इन टू वेस्ट. ताची काकूट पडता. कुमसार जायात, कुमसार जायात. कितलीं बरीं जातलीं तीं पळयात तुमी कितलीं बरीं जातलीं तीं पळयात. तर देवाची काकूट बोकून आमकां ह्या कुमसाराच्या संस्कारान दिश्टी पडटा. कसलेंय पातक तें जावं देव आमकां बक्षिता.
उबी रावया आनी सोतमानता म्हणुया. सोतमानता देवाक और पविदार बापाक स्वर्गांत आयच्या इस्तोत्रांत इस्तोतकाराक अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर म्हजें बोड ताणेंच म्हाका सोडयला. सर्वेस्पोर आमचें बोड इस्तोत्राचो विस्वास आमचो करून आमचे थोड्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुरतेन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या काकलुतीच्या आनी बरव्यासाच्या गोवाय अदीक करून काळजा मनान घायल जाल्ल्यांक आनी जिविताची उमेद सोडून दिल्या तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी जाणवायेन, नितीन आनी दयालयान पालूंक हे वरवीं समाजांत शांती आनी सौर मनशाची मनशाल अस्मिताय सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे फिरगोजेच्या दर एका कुटुंबांत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर आपलो भावार्थ न्हवसरूंक मागण्यांतल्यान, एकामेकाच्या सेवेंतल्यान आनी भोगसण्यांतल्यान दर जिविताचे परिस्थितींत बरवाशांची पावलां मारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या धर्म प्रांतांत आमचे गोंवली बापाचे मार्गदर्शना खाल डिवायन मसी मुवमेंट घडोवन हाडलेलो आसा. आमच्या धर्म प्रांतांत दर एक फिरगोज पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या काकलुतीच्या मुखामोळ जावंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. सर्गीचे मोगाळ बापा, आमचे भारतांत तिरगूट जावंक आनी तुजे काकुतीचे उपकार आमी एकामेकाक जावंक आमची कालती मागणीचे मुखार उबारल्यात. आमी केल्ली मागणी दोयेन आयक म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Better day like it here, that's seated, page number 32. Baba,
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा पोजेची दाना दुयेन मानून घे अशें जें नांव उच्चारून आनी पवित्रनाना वरवीं नवी जावन ती सासणां संतोश भोगूंक पावों क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सर काडयेन तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रौधी करोतम काळा महिमेची किर्ती वाडते दबाज आमी करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. सासणां जिविताक जल्मल्लीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बाळत्यांक सर्गीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतले आमकां सडवण फाव जाता आनी पुनर्जोंतपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत जाता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुज्या मुखार. तशेंच सर्गीचे सर पदव्यो आनी देवतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगाता आनी ता मनासरांक गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोळा पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशेन तो पोरादी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेशपरी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ संसाराच्या सुरवंडारा तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन
देखून सर्वेस्परास्म्या क्रिस्ताच्या मरणाच्या पुनर्जन पडा उगडासाक आमी तुका जिविता चोंड आनी सवणीची कास भेटयता जे मुखार येवंक सेवा करूं आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालताकायेन मागता सर्वेस्पराके प्रतिमेचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर अशें लिओ आमचे भाग्यवंत बापा आनी फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या दारी गवळी बापान सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर तशेंच पुनर्जन्माचे बरवाशान अंतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भयणीची उगडास कर हाजे काकुती अंतरल्या समेस्तांक जे मुक्कामाडाचो प्रकाश पडूंक फाव कर आमा समेस्तांची काकूत करून आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवा देवाची मै संगाती भाग्यवंत झुजाय जपोती भाग्यवंत दोत्ता भाग्यवंत जेवाज आनी सूर्य कळे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी ताचे संगा ताजे महिमा बाकाणूक आमी महिमा गावंक फावो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक देव आमचो काकुतीवंत आनी आमी दिसपोटी मागता आमचो दिसपोटो गरायज आमकां दी आमची पातकां मुगो जशी दिसांनी पातकां आमी बक्षिता ताळणेंत पडून नाका हें सगळें मागता आनी जेजू आमचें आयकता तर काकुसार बापा आवलो मान सगळें आमचे आपा म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या जेन्ना राज आमकां ही कशी सर्गान गरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची करता आनी आमकां ताणें पुनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दयाकडेन जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोनराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरकतेले आमकां जुदार काकुती सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाटाय सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ तूं जेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पापांतले आमकां शांती दी पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवन म्हाका फावना पूण एक दोन मान उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून
समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवाय पास्कांचे संस्काराचो समारंभ आमचे काळजांनी मनांनी बराबरी जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं बसूया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 61,840 रुपया. येता तो आयतार पास्कांचो तिसरो आयतार पयले मीस 6:45 हांगा आग्नेल समुदाय आसोय मांडावळ कोत्ता. 8:30 मिसाचे फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज हे मांडावळ कोत्ता. बुधवारा दीस सांजे 6:30 आनी शुक्रार सकाळीं 6:30 एडोरेशन आसतलें. आमचे इगोर्जेंत सोनवारा सांजे स्वामी इंग्लिजीन आनी दाबोलीन जातलें. आयतारा दीस सकाळीं 7 वरांचेर तिसरो आयतार. आयज आमचो फॅमिली डे. तर 5 वरांचेर हो फॅमिली डे सुरू जाता. सगळ्यांक आपोवणें आसा हो बरे भाशेन आमी करपाक. समुदाय मंगळारा दीस मारिया इमकलाद समुदाय रेजिना मोंदी हिल्डा नुनीस हाच्या घरा लागीं 5:30 वरांचेर. समुदाय आयतारा दीस 19 सान फ्रांसासीस इग्रेजा 1 and 2 समुदाय पेद्र रोद्रिगीसाच्या घरा लागीं 5 वरांचेर. रोन्नी आग्नेल फेर्नांदीस पूत फ्रांसीस शावेर फेर्नांदीस आना मारिया फेर्नांदीस चिकालीचो काळजो जाता. कुलाक तुग्राम हाच्या लागीं आंकवारदू लेतल मॅरिंग आनी तोमूल मॅरिंग हांची गांवांत मानीपूर हें काजर जातलें 20 तारखेर सोमारा दीस आमचे इगोर्जेन. हांव लेडी ऑफ सकल हायर सेकंडरी स्कूल एडमिशनां सुरू जालीं 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स. बारीकसाण तुमी नोटीस बोर्डान पळयात. तेजे बरोबर विलेज पंचायत ग्रामसभा आहा जातली 19 आयतारा दीस 9:15 पंचायतांत. म्हणटच ती नोटीस बोर्डान बारीकसाण पळोवची. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. किरीत आशिर्वाद घेवया. जेचे पुनर्जन्म दोबाजीक परबे दिसा सुविधा देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालन दयाळपणी सगळे पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. आनी आपल्याकले जणीत पुताच्या पुनर्जन्मा वरवीं तुमकां सासणाची बी नव्यान दिता तो अमरपणाच्या इनामान तुमकां भरूं. आमेन. तेचे कुश्तां मरणाचो काळ संपतो संतोश भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जन्मपण तुमी समरमतात. उतरावटे आनंदान सासणे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावूं. आनी सुविधा दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. शेवटाक गीत घेवया. गिताचो F21 पेज नंबर 95. F21. You are